पहिले बाब येवकार तुका कित म्हण तू स्लोगन तुगेलो एवरी डे इज अ गुड डे आणि हांव तुका वेलकम कोता आमचे वेळीसन बाणालेचे गांवांक येवन म्हाका उलोवपाक एक तेंको दिलो म्हणून. देव बरें करूं तुका. पहिले बाब म्हाका हे एकदम बरें दिसलें की आज तू एक व्हडलो कित म्हणटाय ताका इंग्लिशीन ताका आमी सेलिब्रिटी म्हणटाय. तू एक गेले ते 2-3 वर्सां भितर आख्खे वर्ल्डाक नासलेलो एक तयार जालो. सो तेजेर पूण तूं आमी भासाभास मागीर करया. पूण म्हाका ह्या आमगेल्या गोंयच्या लोकांक जाण जावपा जाय पेले म्हणलो बेश्टो फेमस जालो ना म्हूण. पेलेगे जिवितांत जायते हार्डवर्क आहा. शुक्रिया. थँक्यू बाबा. थँक्यू. देव बरें करूं बाबा. मुगे नुस्त्या मारपी दुगो कितू मोग कोतायचे पात्रांचो. दिस इज कॉल्ड लव. लव. सो ह्या लोकांक आमच्या गोंयच्या लोकांक जाणा जावपाक तुजें जिवीत भुरगेपणाक सावन जावपणी सावन आयज पर्यंत तुजें जावं मुळावें तुज्या घराणें तुजी आवय बापूय भाव भयणां तशें तुजें इस्कॉल आनी तुज्या फुडें जी मेहनत ह्या दोयऱ्याच्या ल्हारार तुवें पळय घायल्या तेजे बद्दल कितें सांगशी. पयलीं सांगो सोदिता आमचे हे टॉक दोगांयनी गोंयकार टॉक आयकल्याक देव बरें करूं म्हणटा. आनीक देवान आमचे गोंयचे मातयेचेर तेशे उदकाचेर तेशे दोंगराचेर आनी लोकांचेर आशिर्वाद गायल्यार पूण मागता आमचो गोंयचो सायब आसपुसान गोंय कांय जावपा ना. कित्याक म्हाका दिसा कॉल येताय ती गोंयकारांली मोगान म्हाकाय जिवाक बरें दिसता. गोंयकार गोंयच मोगान आहाय मुगेलें सांगप आमकाली देवा कडेन मागणें करूं जाता गोंयच लोकां सांबाळ आनी गोंयची आमचें गोंय सांबाळ म्हणून. आज हांव सांगता जेन्ना आमी फिशरमॅन हारयांचे भुरगे धोयऱ्या कडेन सावन वयर सरले. आमी 4 जाण भाव एक भयण आनी माय पाय मुगे पाय भुरगे पळय सावन फिशरमॅन जालो. पूण आमकां हे संवसाराक यांग एजीचेर सोडून गेलो आनी शिकप उणें पूण आमी काम करून गिन्यान चड. हय शिकप उणें गिन्यान सुबेज हे नेचर धैर्या कडेन आमी सगळे भावां भयणां आनी माय आंत दुखून आहा एज ऑफ 85 आंत दुखून देवा कृपेन हार्डवर्क सगळे कोताय बट लिविंग गुड लायफ. दॅट्स वाय आय ऑलवेज प्रेज गॉड and say every day is a good day. गुड डे. तुजे भुरगेपणीन सावन तूं धैर्या कडेन. होय जेन्ना म्हजो पाय हांव 13 years आसतना मेलो आनी तेन्ना रूल आसलेलो आमच्या हारीबावालो एक रांपूण 45 मेंबर आसताले सगळे शेजारी बाणालेचे शेजारी ते आपआपल्याले 20, 10, 5 बाळी मुट्टी जॉयंट झाड जॉयंट करून बागान रांपूण उडताले. फिशरमॅनांगे एक रूल आसलेलो जेन्ना तुगेलो पाय मेलो 2 वर्सां दुखून ते तुका रांपूण फुकट घडोवन दिताय कित्याक फॅमिली सपोर्ट करपाक. पयलींचो रूल काय बरो आसलेलो मोगान एकमुकल्या चोवन 2 वर्सां ते तुगे पाय ना जाल्यार दुखून तुका आंट दिताले. हेतू आमगे हारी बाळालो मोग हे बारीक धोंद्याचे काय बरें आमगेले नेबरहूड लायफ आसलोली. सो पायच हाटल्यान आमी हो धंदोय चालू केलो. प्लस सायड बाय सायड बोटीन गेस्ट आमकां विचारूंक लागले वी वॉन्ट टू गो फिशींग वॉकिंग डॉल्फिन. ते नेटाचेर मुजे मनाक येवन हांवें एक फायबर बोट घेयली आनी ते बोटीचेर हांव वॉटर स्पोर्ट्सांकूय भितर सरलो. सो फिशींग वॉटर स्पोर्ट्स टर्न इनटू माय स्मॉल टुरिजम बिजनसाक हांव येयलो. आनी जेन्ना हांव मुगे भाव पोंवपाक धोयऱ्याकोय सारके बरे हुशार आनी
बरे आरोपी आमी गेस्टांक जाय ते बुडलोले साल्वार करून देवान म्हाका वयर काडीत रावलो आनी जे मनीस हांव बुडटाय ते काडून तेमचे मागण्यांनी बरे उतरांनी म्हाका देवान वयर काडलो. बारीक बिझनेस म्हणलें जाल्यार तेजेर म्हणटू येवया आमी. पूण तूं आयज इतलो सेलिब्रिटी जावंक पावलो, म्हाका उगडास आसा तूं पयलेच फावटी गाजलो म्हणटा तो सचिन तेंडुलकरा बरोबर तुजो एक मुलाखत जाली. त्याच्या फाटल्यान आमच्या युकेच्या प्रायम मिनिस्टराच्या भायलेच्या बरोबर तुजो एक फोटो कॅप्शन चड व्हायरल जालो. अशे जायते सेलिब्रिटी आसात आनी तो कोण कोण हे सेलिब्रिटी तुज्या उगडासाचे सारखे नांवां दी. सचिन हांवें जायत पाटी खबर सांगल्या. सचिन इज अ रियली आयकॉन ऑफ इंडिया आनी वर्ल्ड एंड ही इज व्हेरी कायंड हार्टेड मॅन. तेजी बायल वॉक माता आसतना हांवें ते विचारलें बाय सचिन तेंडुलकर हाड गो आमकां फिशिंगा हाडी नाजाल्यार वॉटर स्पोर्ट्स हाडी. तो येयलो सचिनान म्हाका इतलो मोग दिलो, आमची बारा रांपोण उडिली, आमची बारा नुस्त्याक आयले, आमची बारा नुस्त्या जेयलो. मुगे व्हिडिओ तेणें व्हायरल केलो. हांवें केलो ना, तेणेंच कित्याक हांव तेगे एक लावर आहलोलो क्रिकेटरा. कित्याक ही फायट फॉर इंडिया एंड मेक इंडिया वर्ल्ड कप विन आनी एक इंडिये क्रिकेटा ब्रँड हाडले तेणें. नंबर 2 आमची ही प्रायम मिनिस्टर इंग्लंडची चोय ती देवाली उतरां आनी देवाली युकेची ती प्रायम मिनिस्टराची बायल. पूण देवान म्हजे मनाक उतर घायले. वॉटर स्पोर्ट्स हांवें ते हिंचालें. हिंचान ती म्हणूंक लागली आपणागे भुरग्यांक तूं सेफ दवरतलो. हांवें म्हळें मॅडम आमचे गोंयचे इतलो लोक नॉर्थ टू सावथ पोटाक लागोन गोंय सोडून इंग्लंडाक गेलो आहा. ते लोकांक तूं सांबाळ मॅडम, तुगे भुरग्यांक हांव सांबाळटां. हें उतर मुगेले कामदारान व्हिडिओ काडटा आसतना कॅप्चर केले आनी हें म्हज्या मनान दुखून आसना. सो हांव कितें म्हणटा, देव मरे सगळें तुका उतरां धाडटा आनी देव तुजे मनाक घाता. आज म्हजो इंग्लंडाक लोक आहा तेका हांव सदां आमगे गोंय सायबा आनी देवा आनी सायबी माय रोजरां घाता. तेंकां बरें काम दिचें, तेंकां बरी भलायक दिची आनी तेंकां बायल भुरग्यांक घेवन हॅपी रावचें म्हूण. कित्याक ते आमगेले गोंय काम ना म्हूण ते पोटार गेले. तेरो पुसान थोडेशे आहाय ते तेचेर उलयतात. गोंय रावन कॉमेंट कित्याक मारतात, तुम गोंय येवाय, तुम गोंय सोड पोर्चुगेज. अरे तेंकां काम दोन ना म्हणून गेले न्ही ते पात्रांव. आनी हांव ते गोंयच्या लोकांक सांगता हे कॉमेंटांचेर केअर कोनाकाय पात्रांव. हे कॉमेंटांचेर थोडे बरे मना नाय ते कीड घान मन ऑफ कोताय. आजची खबर सांगत तुका हांव. काल म्हाका भरपूर देवान सॅटर्डे बांगडो दिलो आनी फाटीं हांव स्विमींग पुलाचेर पडला आनी मुगे हिंग रिप मातशें डॅमेज आहा. सो हांव उदका वचोना. हांव तुजे भाशेन धोयाक पॅन्ट घायले, कपडे घायले, बेग बेगी नुस्त्या प्रेस मेळटो म्हूण फाटीं काण बेग बेगीन बोतालो. एक बाणाले आमलो फ्रेंड कॉमेंट कितें मारतो जाण तूं? अरे पेले बाब दोयांगा घान नुस्त्या माताई मोदी भाशी चलाक कोता. तेका हांवें फोन केलो कित्याक सी माय लायफ इज नॉट स्कॅर्ड एनीबॉडी. I will only scared in this life is my God, not for anybody, because I know what life I had. Childhood and even present. हांवें तेका फोन केलो बाबा तुका हांव देई दहा हेसो कॉमेंट मारूं गो. तेणें म्हाका कितें सांगलें सॉरी पात्रांव म्हूण कॉमेंट डिलीट केलें. ती कॉमेंट हांव कॅरू करना. पूण मुगे बरें मागप्यार म्हाका 4 न्ही 40 लोकांनी फोन केला. अरे तुमच्या बारारी भोंवपी मुरे म्हूण. येसोले बरें मन आसनाय पात्रांव. बट आय डोंट केअर. इवन इफ माय एनिमी नो आय सेड गॉड फॉरगिव हिम, लव हिम मोर, ब्लेस हिम मोर. कोण आमचे बॅड कॉमेंट माताय ते. दॅट इज माय लायफ. बिकॉज देवान सांगलो आहा आपणाले गांवां आपणा रेस्पेद आसोना पूण आपूण दुसऱ्यागे गांवां वचोन तो रेस्पेद आनी व्हडली केलो म्हूण. दीस इज आवर कॅथलीक लायफ. कॉमेंटांचेर मरे हांव केन्ना जियेना आनी म्हाका पब्लिसिटी कोण. आय डोंट वॉन्ट टू बी पॉलिटिशियन. I just want this nature Goa.
यू सी माय बेनावलीम बीच सो क्लीन अँड ब्युटिफूल. आणि आमचो गोंयचो लोक मोगाल ते म्हाका सांबाळपाक जाय. आय एम अ टुरिझम वयर काडपी लायक हाव यू आर ऍक्टिव्हिस्ट. एक्टिरिस्ट गोंय Activist. सांबाळपी होय एक्टिरिस्ट. गोंय सांबाळपी तूं आणि गोंय वयर काडपी हांव एश कोन मुगेलें लायफ पात्रांव. बरी खबर. लेट्स हॅव अ स्मॉल ब्रेक आणि चेअर्स तुका. चेस सर चेअर्स चेअर्स. सारखे नॅचरल. वयत थिंगा कडे च्या कॉफी फालुडा मेळटा पूण हिंगा बरोग आडसारा टेंडर कोकोनट. बरोग दुखून मातशें डॅमेज जाल्या सकाळ हूंय हांवें वचोन काडलें. पोट भुरग्यां लोकल मरे आरे आज एंटनीन बाबान फोन केल्लो कित करया चाव करया. अरे नेचर आमगे कोकोनट आय कान अंडर द कोकोनट ट्री. मिनते एनर्जी कोकोनट आणि बाणालकाराची हे माड म्हळ्यार आखे गोंय फेवरेट आहाय. तूं चिंत उदक तू गोडे ते ऑसम. तू कित सांगचे सारखे रुचीक. एक्झॅक्टली बाबा. म्हाका एक सांग पयले बाब तू ओदर म्हणटालो आमी बारीक समाजाचे बारीक आमचो धंदो. हे धंद्याचेर तुवें तुजें हार्ड वर्क घाम आनी रोगत घायला जाल्यार थोडे फावटी गोंयकारां मध्ये आमगेले जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहेत तुजे भाशेन आणि तसे आमगेले ट्रेडिशनल जायते फिशरमॅन वयर सोडल्यान त्यो बोट्यो बिट्यो घायल्यो आणि तेमी जायतो हार्डवर्क करून ते बरे ट्रॉलर ब्रर घेवन आहात. पूण हे गोंयकारां मध्ये हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जावं रांपणकार आणि हे बोटकार ट्रॉलर ओनर म्हूण हे मातशे तुमची आटापिटा जातली. ताका कितें जाल्यार मध्यस्थी जावंक शकता. ऑफकोर्स जावपाक शकता. पूण आतां तुका हांव सांगता आमचे गोंयचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन मुडचे हुंचे हे हारीबाव रांपोण्यो पातके नाय ते मरे बाबा. दे आर जस्ट सिजनल नुस्त्या मारपी आणि आमचे गोंयचे लोकांक फ्रेश नुस्त्या पावोवपी. कित्याक आज गोंयचे लोक चड मोठ नुस्तें खावपाक वचना. आज म्हाकाच आज आमगेलो देवाचो दीस आयतार इतल्यो बायलो आनी दादल्यांनी कॉल केले ऑल ओवर गोवा. भोंग दिसता पोंडा केपें नायेले चिंचोणे नोता लोदफ आमगे एमएलए आहा ते गांव कित म्हणटाय रे बाबा सांताक्रूज. ते गांवासून फोन येयलो लोदफ. सो इतुली कॉल येताय कित्याक तांकां हेल्थ सांबाळूंक जाय. समदाय लेप आमची बांगडो सुंगटां कोळ्या पिलो पिच्चे पिल येसो नुस्तें आहा काय आमी विचारताय बाबडी. आमी सकाळी 5 नुस्त्या मारून गेले आणि आमी 9 नुस्त्या घेवन येताय. 5 ती 9 5 6 7 8 9 4 वरां मध्ये आमगे बांगड्या दुखून एश जाताय जाम पडाय. कित्याक बिकॉज ऑफ दीस ह्युमिलिटी. ताकाच कोण ते डेड बॉडी जाताय सारके मोयशे. आणि हे भायर सोन ट्राकां आसल्या पयले टॉलरकार भायले टॉलर ते गुजरात आसो मागीर महाराष्ट्र आसो नुस्त्या येना ते पयले ते व्हड टॉलर 30-40 टन नुस्त्या बोन कितू दिसांनी मागीर ते धोक्याचे येताय. मागीर थिंगसोन आमगे गोंय येताय. हे नुस्त्या फ्रेश आसतलें कितें आसतलें तें तूं चिंत. तितू कित घाताय तें घातायच मेडिसन नाजाल्यार हितू फ्रेश जलाचे नुस्त्या व्हरोंक जायना. मुकोळे जलाची व्हडी 2 बॉक्सां आहाय आणि एक कोणाकोळे सेकंड हँड हांवें तो कॅन्टर दुखूंक येयलो आहा जला इन्सुलेशन कोताय तो. बट तेरो पुसा फ्रेश नुस्त्या ओना सर. सो हांव होरें आमगे गोंयचे लोकांक सांगता आमकां आमचो गोंयचो क्रिस्तांव भाव हिंदू भाव मुस्लीम भाव हेल्थी जेलो जावो तुमगे डिसिजन घेयाय आणि कित नुस्तें खावपा तें तुम चिंताय. हांव कांय सांगना कित्याक दुसरे मनीस इकताय तेंकां वायट दिसतलें. दिस इज माय आन्सर फॉर यू. तू म्हाका एक सांग तू त्या पॉयंटाचेर येयल ना. वॉट अबाउट द ट्रॉलर ओनर बोटकार आणि तुगे ट्रेडिशनल फिशरमॅन इंचेर उलय सर. त्यांची भितर कितें मध्यस्थी जावपा जाता. तूं वर्सा तुमगे तूं जाणा आसतलो आमचो प्रेसिडेंट आसलो तो फिशरमॅनाचो टायगरा भाशेन राजा मातानी आहा तो प्लस आमचो राजा मुट्टो आग्नेल फेर्नांदीस. आज तो म्हाका दिसता 75 इयर्स आसतलो. तो आपणाचो ग्रुप घेवन आम भुरगे तेदोणा आमचे
फिशरमॅना लागून झुजोन मातानी ताजो फ्रेंड ते टायमाक मातांनी तेमी तेका पारेकारा बऱ्यो वचोन आमकां 7 ते 5 दीस बेगीन वचपा म्हूण ते आग्नेल बाबान आनी मातानी बाबान हे आमकां ट्रेडिशनल फिशरमॅना लागून ही वाट केल्ली. आज आमचे टॉलरकार भाव आमचेच भाशेन नुस्त्या मारून वयर काडून वयर सोडले. तेमी आमी 3 दीस 4 दीस बेगीन गेले म्हूण कोलवायेन हांगामा केले. म्हाका कितें दिसता तेमी आमकां बारीकशे लिडर व्हड मनीस आहाय तांकां आपोवन दे शूड बी गेट टुगेदर. 2 मोटर लावप नाय, बेगीन वचप ना, बारीक जाळ ना म्हूण आज पात्रांव सगळे गोंयचो रूल आहा तो वयर सकयल कोतायच. कळ्ळें तुका? LED जावं, बुल ट्रॉलिंग जावं, जनरेटर जावं, टॉलर व्हड बांदताय, आमगे पातोळ बांदताय, 2 मोटर लायताय, कित्याक सेफ्टी. आज तूं टॉलरकार जाला, तुंय बाणालकार, हांवूय बाणालकार, वी शूड गेट टुगेदर. तूं बुडत जाला हात दिन वयर काडपाचो. जेन्ना तुका हे बरें काम कोत्त्या दोणार तूं चोयसना, देव चोयतलो पात्रांव. चोय, तुज्या हाडल्यान चोय बेश्टी बोट दाखयता तुका. This is not planned. You see, I hope the cameraman is showing this boat. Look, ही बोट गळ बोध का आहा ना तू सांग. तू काय हारी नी आहा ना ही बोट हिंग येवपा जायना सारखी बोगली ही देवाली एक मिलाग्री प्रूफ. Did we call police? Did we call इंटरव्यूचे दाखयता. ती बोट आता निस्त्या माता माता येतोय 2 दोरी आहाय नी त्यो सगल्यो आता आमचो घोणसाचो दीस येल मुटोर बोगलेर मांडुकी लेप शेळे नुस्त्या येता. सो ती आज मांडुकी सगळी पुंजान काडा. चोय तू हिचात तितले वस्तू मिलाग्रे जाताय मरे आनी कितें रियल जाय. कित्याक आज आमगे फिशरमॅन आहाय ते आमगे बोटकार आहाय ते आमगे फ्रेंड आनी आम तेंचे दुश्मन नाय. वी आर ऑलवेज गेट टुगेदर, वी वॉक विथ देम ऑन द बीच, वी ईट टुगेदर. पूण तेमचे मातशें बरें करूना पूण ते आमगे फ्रेंडान केलें ना. ते भायल मनीस येयले आनी तिंगे हे दिले आनी हांव म्हाका हांवें तेंका देवाको मागिला ते तोंड जाल्यार पुरो आमगे नुस्तेकार भाव तोंड जाल्यार पुरो देवान ते सोमतें तोंडे घायले. व्हेरी गुड. बरें दिसलें. म्हाकाय जाय सगळे आमचे रांपोणकार भाव जावं ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी आमचे ट्रॉलर ओनर बोटकार सगळ्यांनी बरे एकामेकाक मेळोन बरे भाशेन रावचे. थोडे वयर सकयल जाताच आनी कायदे पाडून गेल्यार कोणूच कायदे सगळे पाडपा जावपा नाय. सगळ्या कडेन सगळे कायद्याचे गेले जायत ते कांय बसपा ना. कायद्याचे म्हळ्यार आमगे एक व्हड प्रॉब्लेम आहाय ते हारीबा उलयताय ते आमगेले फिशरमॅन समाज बाबा चोय जायत जाणांक गोंया खबर आसपाना. मुंगले पायको टॉलर आहलोलो पूण तो टॉलर एकल्यागे आसोना. 36 or 26 हारीबा आलो राशी गेल्लो आनी मुगे पाय ते टॉलराचे दीस रात आसतालो राखणो येस म्हूण. कित्याक थिंग चोरयो बी पाय कित्याक आमको भायले बोटकार आसोनाय, भायले माने आसोनाय, आमगे खुद गायकार. आनी जेन्ना ते टायमा हांव आमगे पाय केन्ना कितें घेवन वयतालो कळ्ळें तुका एश कोन रे ते एश को चाव कितें गांवचे म्हूण. जेन्ना हांव ते टॉलराचेर बी गेला थिंग मरे आर्यामेनागे मास्क आसतालो वयर रावन 1 किलोमीटर अर्द किलोमीटर 300 मिटरां नुस्त्या सावटा आसताय ती चोन मारप. मुगे कितें टॉलर आहाय ते तेशको मान दाखोयाय न्ही. तुमी LED गायली तेशको गायले मागीर नुस्तें आमकांय ना तेंगोय ना. जेन्ना दोयऱ्या जायते नुस्तें आहा जाल्यार मुगे कितें खाली मास्काचे वचोन आर्यामेना आनी आमगे नुस्त्या पार्कीक आहा त्या नुस्त्याचोन मारे आमचे भाशेन. वी डोंट हॅव LED, वी डोंट हॅव दीस. सो हे मुगे प्रॉब्लेम सर. ओके. आनी आमगे ते मुनीसूय केन्ना मुटाय तुमी कित्याक उलयनाय. अदरवायज वी डोंट हॅव एनी बोटकार जेलसी. तेम 10 टॉलर घेयाय 5 टॉलर घेयाय कितें कोराय बट लेट्स गेट टुगेदर. कित्याक हो पयसो आमगे गोंयकारांक वतलो. तूं आज भांगरा बेवशेन कांय जेवपाना बेश्टें जेयताय तें जेयतायच. बरें डिस्कशन जाता पूण पयले बापाक एक सांग आता तुगेलो संदेश कितें आमगेल्या भुरग्यांक आनी भुरगे ह्या बिझनसा येवपाचे आनी येतो जाल्यार तेमकां तूं कितें गायड करूं शकता. कित्याक लोकांक दिसता पयले ते फिशरमॅन म्हणून जाले ना पयले तेजे अंडर द लेग्स पांया पोंदाक तेजी कितली मेहनत आहा. आनी हांवें चल तुगेले घरा कडेन सगळे एकदम बिजी शेड्यूल तुगेलो सगळो
सो पूण आमगेले हे फुडले जे जनरेशन आमगेले भुरग्यांनी हे बिझनसान मेहनत केली जाल्यार पयसो आहा न्हू. सो तेमकां तुगे संदेश कितें? तू मुगे घराकूच खबर काडनी तो तेन्ना येवना तो मुगे भाव व्हेरी हार्ड वर्कर तेका 24 hours दोयऱ्यांक आयलो न्ही तो दोयऱ्यांकूच रावपी थिंगा जेवपी होय थिंगा थिंगाच म्हणजे भाशेन दोयऱ्यांकूच सारको हार्ड वर्कर बाबडो आणि तेका हांव सांगतालो अरे 2 बोटी येयल्या एक 5 खुंच्यान गेली कामू तेंक थिंगा रावपा लाय कित्याक आतां वाऱ्याचें मातशें नुस्त्या वयर शकत तेका लागून आमची गोंयच्या भुरग्यांक हे संगाती ते उतर म्हाका म्हणो येना म्हाका कितें जाय तें जाण तूं गोंयच्या भुरग्यान आम कितको कंटिन्यू केलें तें तितूले 4 जाण 3 जाण दोग जाण भावाल्या एक पूण भावान आमच्या नुस्त्याचो धंदो कंटिन्यू दवरचो कित्याक नुस्त्याचेर तुज्यांनी पोट भरूंक जाता प्लस आमचे गोंयच्यो बिच्यो आनी गोंय सांबाळपाचें नेचर ट्युरिजमाक बी फायद्याक पडपाचेंय सांबाळपाक जाता नाजाल्यार हे भायले दिल्लीवाले पुनावाले गुजराती बोंबेवाले हे घेवन काबार कोतले पात्रांव आमचे बाणालकार वार्किंगकार कोरवीकार इतले स्ट्रॉंग आसात हरिभाव तुवें आतां आमगे चयलां ही आखी बीच काय बरी आमी बिल्डरांक येवपाक दिवचे नात आनी हे बंगले बांदताय ते येवपाक दिसनाय घोट रावतले आनी हे हांव हे उतराचेर तुका शाबासकी आनी हांव हे आमगेले फ्रेंड आसूं हे कोण रे ते MLA जावं नाजाल्यार आमचे सरपंच जावं वी आर नॉट कॉम्प्रोमायज कित्याक हे नेचर आमी पुर्वजांक आमच्या भुरग्यांक दोतले पात्रांव कित्याक दूड इज नॉट एवरीथींग आज चोय आमको मारगेलो हेंबाकर लिमका नाका दिस इज अ नेचर फुकट गॉड इज गिविंग दिस फॉर अस हे मुगे आमगेले एवरी डे इज अ गुड डे सर गुड डे आनी एक गुड नोटाचेर मागता हांव तूं निस्त्या तुजे जायते दीस उरना म्हूण सांगता जाल्यार तुमी हिंगा लोकल गव्हर्मेंटा कडेन जावं पंचायत जावं MLA कडेन वा जिल्ला मेंबरा कडेन तुमी कितें तुमची मागणी दवरल्या ह्या गांवांत एक व्हडलो फ्रीजर आसचो म्हणून बरो व्हडलो फ्रीजर आसत जाल्यार तुमच्या निस्त्याकूय स्टोर करूंक जातलें न्हू थोडे दीस. ही खबर तुवें आयकल्या असेंब्लीकूय बी गाजल्या जेन्ना आमचे नुस्त्याकार भाव तो आमचो 50,000 स्क्वेअर मिटर जमीन बाणाले बिचेर फिशरी आहा म्हूण तो जागो आमी घेच्यार सोदतात पूण हितूंक आमी आयकला तितूंक थोडे आमचेय मनीस आनी हो दिल्लीवाले बागाक रावन चोरयांक घेवन 99 इयर्साक तो घेवपाक सोदतात तुका हांव हे धैर्या कडेन उतर दिता देवान म्हाका भलायकी आनी सावध दिल्यार तो जागो आमचे 5,000 मेळना जाल्यार आमी थिंगा आमचो रगताचो थेंबो आरोयतले कित्याक आमकां खरें हे नुस्त्याक घेवपी भायले मनीस आमची सुंगटां घेतात ते आमकां एवरी इयर फोटोन वयतात शिमऱ्यांनी 90 आमचे किलो घेतात जेल ना मुटाई नुस्त्या प्रेस ना मुटाई केरला ट्रॅफिक बंद आहा मुटाई जेन्ना आमचे ताणेन आमचे ओन रिजर्वेशन आसल्यार सुंगटांक आमचे गोंयचे फारी भाव जोडले आनी हे आमकां जागो मेळटलो म्हूण म्हाका आमचे गोंयचो सीएमाचेर एक विश्वास आहा कित्याक तेणें म्हाका खुद आमी 11 जाणांक 2 पाडी आपोवन वयल्यात आनी तेणें म्हाका प्रॉमिस केला आनी आमचे विजय बाबान आनी युरी ऑपोजिशन लिडरान असेंब्लीकूय बी काडला आनी तेमी म्हाका दोगांयनी MLAन उतर दिलां पयले बाब तुमगे काम जाता म्हूण आनी ते असेंब्ली खरें हांवें आयकिलां सो नथींग टू हायड सो हांव तेंचेर ब्लेसिंग करता हो जागो आमकां जाता तितले बेगीन मेळ्यार पुरो म्हणून आमच्या गोंय साहेबाचेर लागून मागता. निमणो प्रश्न तुजो सारको आवडीचो विजय बाब हय टायगर हय टायगराचे विशीं तुजें उलोवण कितें आहा येता ते इलेक्शनाक तुजो अंदाज कितें? बाबा आतां हांवें सांगल्या थोडे लोक म्हटले हांव विजयागे फ्रेंड म्हूण उलयता ते सांग ते सयत सासमाय म्हजी फातोड्डाची हांवें 100 पाडी सांगला आनी विजया हॉस्पिटला मुखा वयली कळ्ळें तुका अंबाजी हे गांवांक हांव जायत पाडी भोंवता कित्याक म्हजी भुरगीं सासमायेक दोतात हाटात सगलो लोक उलयता तो पेले बाब केसा केसा विजयान म्हजी सासमायक मरे इफ आय एम नॉट रॉंग क्लास 70 गव्हर्मेंटाची टिचर ती ते गांवांक एक कॉलनी आहा 10 बंगले आहाय ते गांव धाकटो 3 मिटर रस्तो 3 मिटरा रस्तो तेन्ना तांकां बिल्डरांनी कितें तेजो कॉलनी
250 मिटरांचे लायटी आमकां लायट दिली. आतां थिंगा केन्ना दुयेंस जालें तू शिफ्ट जाता होय टॉपिक शिफ्ट जाता हा, हा. कम टू द पॉइंट. येता ते 2027 इलेक्शनाक होय विजय द टायगर या तेजे पोझिशन कशें? ताजें पोझिशन येता ते 2027 विजय बाब मुगेलो फ्रेंड इश्ट जिकोन येतलो. कित्याक म्हाका पोरवी म्हाका आहा कळोनी तो जिकोन येतलो म्हळ्यार तूं जाणा ते गांवांक तेणें डिव्हलप केलां ते लोकांक दोळ्यान चोवपाक जाता. ते बारीक बारीक ज्युसाचे केसले गाळे आसलोले ते सोंपे कडेन कोण काण कुशीन करून दिना. आज फातोड्डा स्टेडियमाक ते गाळे आसलो ते काण तेंक वयल्यान बरो जाग दिन ते रस्ते रुंदोर मे बी मोर दॅन 15 मिटर आहाय. सो हेसोलें डेव्हलपमेंट आमचे सगळे ते गांवचे लोकांक सेटलमेंट करून सुवरेज रे ते आमचे पयस. संडासा वय अंडरग्राउंड. ते अंडरग्राउंड 100% लायटी केबलिंग आनी लोकांक कित जाय बाबा. आनी खुद तो उदो येसना लायट येसना जाल्यार खुद आपणांगे मेसेज घाता ते लोकांक कळयता. तेका लागून तेंगाचो लोक तेका खरे मानता आनी तो 2027 जिखोन येता. आनी हांव आमचे गोंयचे MLA कोण बसताय ते मुखार गोंय सांबाळपाचो गव्हर्नमेंट जाल्या पुरो म्हणून मुजे देवा कडेन मागता. देव बरें करूं पेले बाब. ऑन अ गुड नोट थँक्यू सर. तुझे सगळे विचार बरे जाल्या पुरो. एक आमचे रामपणकार तसे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आणि बोटकार सगळ्यांचो एक बरो एकवट अरे जावचो. बोटकार आनी फिशरमॅन वी आर ऑलवेज फ्रेंड एंड गोंयकार एकवट तेजेर आमी केन्ना कोंतरू ना. दुसरे आमचे गोंयकार जे नवे भुरगे युथ तरणाटे भुरग्यांनी फिशिंगानूय धंद्यान येवचे येवचे. आणि तिसरे 2027 विजय बाब सरदेसाई द टायगर इज गोइंग टू विन विन विथ अ गुड विथ मार्जिन अ गुड मार्जिन. बिकॉज तुवें चोयल्या असेंब्ली तेणे फोड्या तोड्या आनी गिळोन लायल्या. सारको बरें बाबा. वालोर. या थँक्यू सर. Thank you. This is the wholesale fish market, and it was noticed that wholesale fish market are very Mr. Pele ke photo ha sargo. Every day is a good day.